की आमच्या गव्हर्मेंटान उदरगतीची इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक ब्रिजीस बांदल्या, रस्ते केला, तशेंच पूल बांदल्या, रवींद्र भवन बांदल्या, मार्केटां केल्या, हॉस्पिटल आणि हेल्थ सेंटरां बांदल्या, स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलेली आसा, गिन्सा भाशेचे प्रोजेक्ट तयार केलेले आसा, जायते चालू आसा. भाव भयणीनो, उमेद भोगता सांगपाक की जायती हितूंतली इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट आमच्या कुट्टाळे मतदारसंघान बी झालेले आसा, थोडे चालू आसा. भाव भयणीनो, ह्याच खातीर आमी म्हणटा की आमी बीजेपी गव्हर्मेंटाक परत निवडून हाडूंक जाय, कित्याक आमकां जाय एक गव्हर्मेंट जो थारावन आसतना लोकां खातीर वावुरता, गोंय राज्य खातीर वावुरता. कुट्टाळे मतदारसंघ बीजेपी गव्हर्मेंटाचो तेंको जाय आनी आमी गव्हर्मेंटा बरोबर आसल्यार आमची कामां जातली. गोंयान किंवा कुठ्ठाळीन ज्यो अनेक गजाली जातात त्यो गोष्टी एक स्थिर सरकाराची एक उपलब्धी आसा आणि म्हणून येणाऱ्या इलेक्शनाक सुद्धा एक स्थिर सरकार, कारण पयर हांव आयकतालो कोणे तरी खंय मडगांव सांगलें मेजॉरिटी कोणाकूच दिवं नाका. मेजॉरिटी कोणाक दिले ना की ना असले वांयगणे आसता पळय तांकां रेट मातसो वाडटाचो. त्यामुळे गेल्या 21 दिवन सुद्धा भारतीय जनता पक्ष ज्या पद्धतीन काम केलें, म्हाका दिसता ह्याय खेपा लोकांनी ठरयल्लें आसा आनी हांव तुमकां विनंती करपाक आयला की तुमी परत एकदा भारतीय जनता पक्षाक पूर्ण बहुमत दितले, पूर्ण 21 पेक्षा सुबेज दितले आणि तातूंत भितर परत एकदा कुठ्ठाळेची आमदार, कुठ्ठाळेची मंत्री परत एकदा सामील जातली हाची म्हाका ग्वाही दिसता. तुमच्या हांगा येण्या वयल्या ज्यो गजाली 50-50, 60-60 वर्सां सुद्दां आडकून उरलेल्यो त्यो गजाली हांगा जाल्ल्यो आसा. मानशेची जी मानस म्हाका दिसता पुर्तुगेज वेळा पासून रिपेर जावन नासली. सकयल्लो रस्तो जो एअरपोर्टा कडेन वता ताजेर ज्यो अनेक सांको आशिल्ले ते पयलीं भशेन नेरोच आशिल्ले, एक्सिडेंट जाताले. ह्यो सगळ्यो गोश्टी ह्या सरकारान पूर्ण केल्ल्यो आसा. म्हाका अनेकदां संकट दिसता येणाऱ्या काळात कितें करपाचें. हांगा म्हाका एकूच काम दिसता तें म्हणजे आमचें पूर्ण जावपाचें काम अर्दें उरलां. तें म्हणजे जुवारी नगरची जी पळय सगळी झोपडपट्टी आहा तांकां एकदां पूर्णपणे रिहेबिलिटेट करून तांकां सारकी घरां दिवपाचें एश्युरन्स हांव तुमकां आयच्या दिसा दिवंक सोदतां, इतलेंच सांगता. आनी परत एकदां देवा कडेन बरें मागता आसतना तुमकां विनंती करता की परत सुख समृद्धीचे सगळ्या लोकां कडेन पळोवणारे अशा सरकाराक परत निवडून दिया.